मेजर इश्यूज आपण डिस्कस केले. आज मुद्दाम आम्ही खास करून मेळ्ळे एक मेन विशयाचेर म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स. आमचे लोकल भुरगे मुर्मुगांव तालुक्याचे ते मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी, वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी, डाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसून दी, तांकां जेन्ना वेकेन्सी शिपयार्डान आसता तेणी लोकल्सांक कन्सिडर करपाक आनी मॅक्सिमम लोकल भुरग्यांक घेवपाक जाय, नाजाल्यार फुडारा बेश्टेच सोशल टेन्शन जातलें. आमी तेजे नोंदय हाडले आणि तेणे आमकां म्हायती दिला ते प्रमाणे जे रिक्रुटमेंट रिसंटली लास्ट 24 मंथ्स जाले तेणे लोकल्सांक एक तरेन प्रेफरन्स दिल्ले आसा आणि पुरावो म्हणल्यार आमकां एक विका भितर पेपरूय दिता म्हणून सांगला. 70% लोकल भुरग्यांक घातला. आतां लोकल भुरग्यांक घालता तेन्ना तेतून चडशे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेय ना, वास्कोय ना आनी आमचे दाबोलेचेय ना. आमी सांगले लोकल हिंगा सोबंते जे शिपयार्ड लोकेटेड आहा ते भुरगे कामां आसपा जाय हो आमी विशय तेजे कडेन मांडलो. आणि आम्ही सांगले प्रेफरन्स हॅज टू बी गिवन फॉर लोकल्स, फॉर लोकल लँग्वेज, कोंकणी नॉलेज, लोकल तांकां नॉलेजूय आसपा जाय, गोंयकार कशे आसता. आणि एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार इट इज लायक ते फ्युचर. गोंयकारांकूच तरी फ्युचर ना सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनान जाल्यार कितें जातलें हें आमी स्ट्रेस केलें आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलें ही वील कम बॅक टू अस एक बरे हे विशयाचेर अभ्यास करून कशें आनीकूय मायज मुर्मुगांव तालुक्याचे ते घेवपाक शकतले. आतां हें उलयतना एम्प्लॉयमेंट इज द मेन इश्यू आमचो, पूण आमी अशी जाल्यार तुका खबर आसा आमी तिनूय आमदार मुर्मुगांव तालुका खातीर आमी मेळून काम करता आनी मेळून काम करता तेन्ना डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आमी डिस्कस केले, खंयचे पेंडींग आहा, कशे आमी फुडें फास्ट कामां जावपाचे आमी काम करतले तेय मुद्दे आमी घेतलेले आसा. ऑटोमॅटिकली दुसरेय मुद्दे येता म्हणल्यार आमी तिनूय भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर जेन्ना आसा हेचानी तुमकां खबर आसा 30 तारीख पासून मेंबरशीप ड्रायव्हय चालू आसा. कशे मॅक्सिमम लोकांची जोड हे पार्टी कडेन करून घेवपाचे तेय बाबतीन कशें काम आमी करपाचे, मेंबरशीप कशें वाडोवपाचे आनी लोकांचो संबंध हे पार्टी कडेन आनी कसो घट करपाचो तेय विशय आमी डिस्कस केले. पूण मुखेल विशय एम्प्लॉयमेंटाचो, मुखेल विशय एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल्स इन गोवा शिपयार्ड which is a must. It may be a central government organization, but you cannot have a situation where locals are not being employed and locals are getting displaced and you find somebody from other places coming and getting employed. This is going to be an unhealthy thing which we brought to the notice of the CMD of Goa Shipyard Limited, Mr. Brajesh Upadhyay, who assured us that he will look into this. Say very clearly, सुरवाती आमी आता MD Goa Shipyard आपयला. Next time I will call Airport Authority of India chief at the Dabolim Airport तेकाय आपयता. आणि similarly then I will go to MPA. I will call them also. All three of us will take this issue very strongly. Employment for locals, employment for people from Murmugaon Taluka. Thankful to our honorable minister आणि श्री मोविन सर कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन आयज आमच्या गोवा शिपयाचे MD घाफिलो तेजे कडेन चर्चा जाली. बट आयज उलयतना सुद्दां आमकां खंय तरी दूख दिसता कित्याक आमी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव आसा, सर आसा, ताजी भाव आसा. आयज आमचे लोक आमकां विचारता बाबा आमी हांगले लोकल जावन आमकां हांगा जॉब कित्याक मेळना गोवा शिपयार्डान. ते म्हणटा आमकां कित्याक मेळना आनी ते राग आमचेर काडटा. आमी कितले तांकां रिक्वेस्ट केल्लेले आसा कितें बाबा आमच्या लोकल्सांक स्पेशली मुर्मुगांव तालुक्याचे कित्याक आमी पळयताले की सगळे लोकलूच वास्कोचे लोक सगळे भरलेले आसलेले, गोंयचे लोक आमचे आसलेले. आयज हे सिनारियो डिफरंट जाल्लो आसा. बट आयज जे हिसपान सरान तांकां सांगलेलें आसा आनी सरान तेणें एश्युरन्स दिल्लें आसा कित्याक आपल्याक थोडो टायम दी म्हणून वी वील कन्सिडर आमचे जे डिमांड आसा ते कन्सिडर करतले म्हणून. कित्याक आयज आमकां दूख लागता कित्याक आमी आमच्या लोकांक कितें वता आयज पळोवपाक गेले जाल्यार आयज सराचेर जावं वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी, दाबोली, मुर्मुगांव आमचे एकट्याक सुद्दां थंयसर अजून पर्यंत जॉब मेळ्ळे ना. इतले पोस्ट येयले थंय पूण एकट्याक सुद्दां मेळना. तेच ताका विचारले आमी. बट आयज खंय तरी जेन्ना हें दिसता आनी लोकांक दिसता की बाबा आमी इनिशिएटीव घेयना. आयज खरेंच आमी थँकफूल आसा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन आयज ही मिटींग घडोवन हाडलेली आसा आनी ताका सारकें डायरेक्शन दिल्लेलें आसा. सरान ताका सारकें स्ट्रॉंगली सांगलेलें आसा की दीस इज द नीड ऑफ दी आर, हे जावंक जायत म्हणून. आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लेलें आसा आपल्याक थोडो टायम दी म्हणून. आनी तेणें आमकां थोडीशी गजाली सांगल्या ती सरान तुमकां सांगला की 70% हे लास्ट 24 मंथ्सान 70% जॉब्स दिला म्हणटा गोंयकारांक. तेजें आख्खें लिस्ट दिवपाक लायिल्लें आसा. तें आमकां कळप आमकां खरेंच कळटलें कशें कितें जाल्लें आसा. बट तें जालें सुद्दां जाल्यार आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यांसून आमकां काही जॉब मेळना. सो जॉब कोणाक मेळना तें आमकां कळूंक जाय कित्याक हो अधिकार आमचो. कित्याक ही जी वर्कशॉप आसा गोवा शिपयाची ती आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान आसा. आमकां सगळ्यांक लागता ही. सो हांव मागता जे हिसपान तेणें आमकां एश्युरन्स दिलेले तो फुडें सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर म्हाका दिसता ते घडोवन हाडटले आनी फुडें आमी ट्राय करतले की बाबा आमच्या लोकल्सांक लागून जॉब मेळचे. आज
नवीन सराचे अंडर आमी आज CMDक मेळ्ळे म्हणून हो फर्स्ट टायम न्ही, हाजे पयलीं आमी एकदां तांकां मेळिल्ले आसा आनी तांकां खुबश्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा गोवा शिपेडाक. ताज्या मागीर तांणी सुदारणाय केल्ल्यो आसा. जेन्ना आमी हाजे पयलीं मेळ्ळा आमी तांकां सांगिल्लें की कोंकणी लँग्वेज शूड बी मेड म्हणजे तांकां नॉलेज आसपा जाय. अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी लोकल पेपर्सांनी तुमचे एडवर्टायजमेंट येवपा जाय. हें सगळें पयलीं जायनाशिल्लें. सो तें आमी जेन्ना फर्स्ट टायम मेळिल्ले तेन्ना हें सगळें जावपाक लागलें. सो स्टेप बाय स्टेप म्हाका दिसता आमी एक एक स्टेप मारत आसा आनी जशें आमकां सगळ्यांक एक कन्सर्न आसा की आमकां जॉब्स आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणून. आनी ह्याच डिपार्टमेंटांनी हाजे पयलीं सरान थ्रू MPA नाजाल्यार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी हांकां सगळ्यांक ह्यो सगळ्यो सेंट्रल एजन्सीज आनी थंय आमचे भुरगे लागचे हो आमचो म्हणजे तिगूय जाणांचो प्रयत्न आसा. आनी ताच्या खातीर एक एक सोल्युशन येत आसा. अशें न्ही की गोवा शिपयार्ड लोकल्सांक एम्प्लॉयूच करना. ताणें सांगलां त्या प्रमाणे 70% लोकल्सांक तांणी एम्प्लॉय केल्या. आमी तांकां इतलेंच सांगलां की आमच्या सगळ्या गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळचो पूण तातूंत भितर मातशें जाता जाल्यार प्रेफरन्स आमकां वास्कोकारांक मुरगांवकारांक दाबोलेकारांक दिवचें. हाचो खूब त्रासूय एकएकदां जाता. रातचे जेन्ना ठोक ते वर्कशॉपान काम चलता तेन्ना खुबसो त्रास आमच्या लोकल्सांकूय जाता. तेन्ना तांचे कंटेनर्स वता खंयच्याय हातून आमी लोकल्स म्हणून आमी मागतलेच. सो म्हाका दिसता ताणें एश्युरन्स दिलां सराक सांगलां की आमी बी कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवपाक पळयता जेणे करून लोकल्सांक ते एम्प्लॉयमेंट दितात. पूण मुरगांव तालुक्यांतले कितें आमी तांकां वर्कशॉप दवरपा जाता तांकां कितें तरी एक ITI कॉलेजीन नाल्यार ISBTन म्हाका दिसता एक बरी मिटींग आज तांचे कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता हाजे फुडें सराच्या अंडर आमी MPAकूय एप्रोच जातले, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकूय जातले, नेवी आसा, FCI आसा, अश्यो खुबश्यो सेंट्रल एजन्सीज हांगा आसा. सो तांकां एप्रोच जावन म्हाका दिसता वास्को एम्प्लॉयमेंट आमी 100% कोणाकूच दिवंक शकना पूण मॅक्झिमम आमकां मेळचो हो आसा आमच्या लोकां खातीर प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता वी वील खंय तरी आमी हातूंत सोल्युशन काडपाक पावतले.